येवकार तुमकां आयच्या कार्यावळीन। आयज आमी आसा पर्या मतदारसंघान। आमच्या बरोबर आसा आम आदमी पार्टीचे कॅन्डिडेट विश्वजीत कृष्णराव राणे। विश्वजीत बाब, कशें चल्ला प्रचार? सगळ्यांत पयलीं सगळ्यांक नमस्कार म्हजो। आमचो डोर टू डोर कॅम्पेनींग चालू आहा। म्हाका दिसता डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचो पर्ये मतदारसंघ म्हणून एक रावंड कंप्लीट जाल्लो आहा। आतां आमी सेकंड रावंडा कडेन परत चल्ल्या आनी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करतना आमकां लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। म्हाका दिसता प्रत्येक आमी सकाळची डोर टू डोर कॅम्पेनींग करून जालें की इवनिंग टायम अरावंड 6 to 7 आमचे कॉर्नर मिटिंगी लायता आनी कॉर्नर मिटिंगेक आमकां सगळ्यांचो बरो प्रतिसाद मेळटा। फाटली 2 फावटीय तुमी इलेक्शन लढयले बीजेपीच्या टिकेटीचेर, तेन्नाय तुमी लोकांक हांगासर पर्याय दिल्लो, तेन्ना लोकांनी तो पर्याय चूज करूना। आतां तुमकां कित्याक दिसता की लोक चूज करतले? फाटल्या 10 वर्सांत म्हाका दिसता पयले इलेक्शनाक म्हाका दिसता आमी जेम तेम 1300 मतान पडले। 1300 मतान पडपाक कारणय तेका आसलें की मोठ्या व्हडा संख्येन तेणी बोगस वोटरी वांटलेल्यो। म्हाका दिसता इलेक्शनाक 2 वर्सां येयली की तेची कायमची संत्र आसता की मिनिमम 2000 बोगस वोटरी वांट्टा तो। म्हाका दिसता पयल्या इलेक्शनान तरी जवळ जवळ 3700 बोगस वोटरी वांटलेल्यो आनी 3700 हांवें म्हणटा 3000 धरुया। 3000 बोगस वोटरी वांटल्या कारणान 3000 इंटू घरांतली जर 4 मतां जर धरली जाल्यार 4 तिका 12 आमकां 12000चो फरक पडलो। आमी हल्ले म्हणिना पयल्या इलेक्शनाक, कारण 12000सून आमी फक्त 1500 गेल्या। 12,000 मायनस जर 1500 जर करीत जाल्यार म्हाका दिसता आमी जिखल्या। मुद्दाम पळयात तुमी सेकंड जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट केले इलेक्शनान त्या टायमार तशेंच जालें, मिनिमम तिणी 3000 बोगस वोटरी वांटलेल्यो आनी ह्या फावटीकय तिणी म्हाका दिसता 2300 समथींग 2300 वोटरी वांटलेल्यो। हेल्थ मिनिस्टरान जवळ जवळ भितर MTS आहा, पेशंट एटेंडन्स आहा आनी अदर कितें क्लॅरिकल जॉब थोडे आहात, पण ते म्हाका दिसता आयज कोर्टान ते सगळे रिजेक्ट केल्ले आहा सगळ्यो ऑर्डरी। तुमी हाज्या पयलीं हांगासर कॅन्डिडेट म्हणून आयिल्ले, आतां तुमी लोकांक कितें केलां म्हळ्यार इट्स द ओल्ड वायन विथ अ न्यू बॉटल, न्यू लेबल। ह्या लेबलाचेर इतलो विश्वास कित्या खातीर? एक आम आदमीची पार्टी आहा। लोकांनी पळयलें की कितकीशींच वर्सां जे प्रताप सिंग राणे आसले ते काँग्रेसीन उबे आसले। काँग्रेसीन तांकां लोकांनी संद दिवन पळयली। म्हाका दिसता 55 वर्सां ताका संदी दिली। मुख्यमंत्री पद गोंयांत म्हाका दिसता सगळ्यांत चड पद भोगलें मुख्यमंत्री पद जाल्यार तेणी भोगलें आनी पर्ये मतदारसंघान किंवा सत्तरीन सगळ्यांत कमी डेव्हलपमेंट जो विकास जर म्हणटा जाल्यार सगळ्यांत विकास कमी तेणीच केलो। तेज्या उपरांत तेज्या चल्याकय लोकांनी काँग्रेसीन निवडून दिलो। आयज तो BJPन गेला। BJPन वचोन गेल्या 5 वर्सांत तेणी कांयच कामां करूंक ना, अप टू 4 वर्सां 8 म्हयने मेरेन। आनी आयज 2 म्हयन्यान तो 2000 वोटरी वांट्टा इलेक्शनाक गेलो की। फक्त 2 म्हयन्यान जर 2000 वोटरी वांटूंक शकता जाल्यार म्हणटात ती 4.5 वर्सांन तो कितें करतालो। हो पयलीं लोक ताका घरान गेले की प्रश्न चिन्ह करता की बाबा ह्यो ऑर्डरी दर वर्सा तूं वाडटाय, जश्यो लग्न पत्रिका तश्यो ह्यो आसा काय कितें। आनी प्रत्येक कडेन जो कॉर्नर मिटिंगी घेवपाक जो वयता थंय सगळ्यो कॉर्नर मिटिंग तेज्यो खंयच लावपाक लोक दिना स्वताहून। दुसरी गोश्ट, जो सत्तरीचो आमदार आहा, जो स्वता हेल्थ मिनिस्टर आहा, आयज ताका बाउन्सर घेवन भोंवपाची गरज पडटा। प्रत्येक गांवांत जर वयतलो जाल्यार 2-2 गाडयो घेवन बाउन्सर वयचें पडटा। हें म्हाकाय कळना की कित्याक लागून तो बाउन्सर घेवन भोंवता। तिसरी गोश्ट, सरळ एक म्हाजो मुद्दो आहा की तो म्हणटा आपूण नोकऱ्यो दिल्यो। हांव ताका एकच विचारूंक सोदतां की तुका पयलीं नोकरी कोणी दिली? हे मिनिस्टर जे म्हणटात की आमी नोकऱ्यो दिल्यो लोकांक, सर्विसी दिल्यो। म्हाजे सगळ्या मिनिस्टरांक एकच क्वेश्चन आहा, मिनिस्टरांक सर्वीस कोणी दिली? मंत्र्यांक सर्वीस कोणी दिली? आमदारांक नोकरी कोणी दिली? आमदारांक नोकरी दिवपी हे जनता। आनी जनतेन जेन्ना मिनिस्टरांक सर्विसी दिल्यो, जनतेन जेन्ना आमदारांक सर्वीस दिली, सर्वीस म्हणजे सेवा करपाक लोकांक तांकां निवडून हाडटा। मिनिस्टर म्हणजे नोकर, सेवक, राजा न्हय, किंग न्हय। मागीर तो कसो दिवंक शकता लोकांक सर्विसी हेंच म्हाका अजून कळना। म्हाजो इतकोच उद्देश आहा मिनिस्टरांक किंवा तो हेल्थ मिनिस्टर म्हणटा की मी नोकऱ्या दिल्या, तूं खंयसून नोकरी दिल्या म्हणटा हांव? तुका कोणी नोकरी दिली पयलीं म्हाका सांग। तुकाच म्हणना अख्ख्या गोंयच्या मिनिस्टरांक नोकऱ्यो दिल्यो कोणी? हेंच्या बापायन नोकरी दिल्ल्यो काय? बापूय वयर येतना ही तुका नोकरी, आमदार तूं नाल्यार हेल्थ मिनिस्टर म्हणून नोकरी दिल्ली काय? हो म्हाजो पयलो सगळ्या मिनिस्टरांक प्रश्न गोंयच्या। म्हणजे लोकां कडेन भीक मागोन आयज हांवूय दारान भोंवता। फाल्यां जर हांव निवडून येत इलेक्ट जावन जाल्यार म्हाका हेंच्या लोकांनी नोकरी दिली। एज अ सर्वंट म्हण हांव इलेक्ट जालो, एज अ सर्वंट म्हण तेंची हांवें कामां करूंक जाय। हांव तांकां नोकरी दिवपी कोण न्हू, किंवा मिनिस्टर तांकां नोकरी दिवपी कोण न्हू जनतेक। जनतेन हाका नोकरी दिल्या आपली कामां करपाक। अशें म्हणटा की इन दीस पार्ट ऑफ गोवा राणे आर अनडिफिटेबल। तुमच्याय सरनेमान राणे आसा, सो हे यश तुमच्या पदरान कित्या खातीर घालूं ना? अशें कितें आसा जाका लागून लोकांनी तुमकां फुडें काडूना इतलो तेंप अशें तुमकां दिसता? पयलो प्रश्न म्हणजे ज्या वेळार स्टार्टींग इलेक्शन कंडक्ट केल्लें
स्थानीक आमदारान म्हाका दिसता तेन्ना परये आनी वाळपय एकच वाठार आसलो, एकच मतदारसंघ आसलो, 2 वेगवेगळे मतदारसंघ नासले. त्या टायमार राजकारण येदे व्हडल्या लेवलचेर चलनासलें जे आयज लेवलार चलता त्या टायमार प्रतापसिंग रावजी राणेक लोकांनी एक संद दिली की इलेक्शनाक उबो रावपाचें. तेच्या उपरांत तो मुख्यमंत्री जालो, CM जालो आनी CM जाल्या उपरांत तेन्ना जनता सत्तरीची खूब म्हणजे इलिटरेट आसली, अनएज्युकेटेड आसल्या कारणान लोकांनी तेजेर विश्वास दवरलो, खुबशीं वर्सां विश्वास दवरलो. आनी विश्वास दवरून जेन्ना लोकांक आतां कळपाक लागलें, लोकांनी ते चल्याचेर विश्वास दवरून पळयलो. पूण येयल्ल्या वर्सां 5 वर्सां इलेक्शनाक 1 म्हयनो आसतना त्यो बोगस ऑर्डरी वांटप, 5 वर्सान कांयच करप ना. परत आतां तुमकां कालचें उदाहरण दिता, जेन्ना तेंचो मॅनिफेस्टो जर BJPचो जर पळयत, जो विश्वजीतची घर बायल जी BJPन गेल्या तिचो जर मॅनिफेस्टो पळयत जाल्यार तुमकां सरळ दिसून येतलें की ते मॅनिफेस्टोचेर BJPचे घातलेला, भारतीय जनता पार्टीचे मॅनिफेस्टो तेंचेर घातलेला. आनी ती भाशणां करता की जी गेली 50 वर्सान विकास कामां जावंक ना म्हणटा, हेजेर सरळ काडटा. विकास कामां जावंक ना म्हणजे कोणी तुज्या घोवान विकास कामां करूंक ना काय विश्वजीतच्या बापायन विकास कामां करूंक ना, हेजो अर्थ ती सरळ सांगता की गेली 50 वर्सान जी विकास कामां किंवा डेव्हलपमेंट जावंक ना तो आपूण करतली आतां. म्हणजे हेजो अर्थ सरळ की ती मान्य करता की 50 वर्सान विकास कामां जावंक ना म्हणून स्वता मान्य करता. ती आपल्या घोवानय विकास कामां करूंक ना, घोवाच्या बापायनय विकास कामां करूंक ना, ही स्वता ती मान्य करता. लोकांचे रस्ते ना, उदकय लोकांच्या गांवांनी पावना, सगळ्या गांवांनी अजून टँकरी आहा ती मान्य करता स्वता. लोकांक जॉब ना ती आपूण जॉब दितली म्हणून मान्य करता. हांगा ज्यो इंडस्ट्री हाडल्यात, जो विकास जाला म्हणटा त्यो सगळ्यो पोल्युटेड इंडस्ट्री हाडल्यात, ज्यो बाकीच्या स्टेटीसून धांवडून घातलेल्यो आसल्यो, स्क्रॅप केल्ल्यो इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल पेपर मिल म्हणून येयल्या होंडा, तितून जवळ जवळ 6 ते 7 हजार लोक काम करतात. मोर दॅन 95% आउटसायडर आहात, लोकल कोण 5 लोक सुद्दां लोकल ना. ती स्वता मान्य करता की बऱ्यो कंपनी आमी हांगा हाडूंक, बऱ्यो कंपनी हाडपाक आमी चुकल्यात. मल्टीनॅशनल कंपनी असो खंयचीच कंपनी बऱ्यो हाडूंक ना. स्वता जेन्ना ती आपूण मॅनिफेस्टो घेवन भोंवता की गेली कितकीशींच वर्सां हांगा जो विकास जावंक ना ती आपूण करतली. म्हाका दिसता तिका गांवांय खबर ना. ती आयज अशी तुमी होंडाय बायट घेवपाक येयल्या, ती गुगलची होंडा म्हणून घालता, ती पावता फोंडा. ज्या मनशाक खबरय ना गांव, तो मनीस हांगा विकास कसलो करतलो, हो म्हाजो पयलो प्रश्न तिका. आतांच नवी जी खबर येता ताज्या प्रमाणे प्रतापसिंग राणे हांगासरल्यान कॉन्टेस्ट करतले अशें म्हणटात. सो तुमची परत एकदा तांच्या विरुद्ध टक्कर आसा. सो तुमकां कितें दिसता? म्हाका तरी दिसता की प्रतापसिंग राणे कॉन्टेस्ट करता हे सगळें एक नाटक चल्लां. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल तूं मारल्या भशेन कर, हांव रडल्या भशेन करता, असो काय तरी एक नाटकाचो भाग चल्ला. सरळ सांगप म्हणजे आपूण हांव मारल्या भशेन करता, तूं रडल्या भशेन कर. कारण जर काँग्रेसची तिकीट आनी कोणाक तरी गेली, कारण आयज जे कितकेशीं वर्सां काँग्रेस पक्षान आसले, ज्या काँग्रेस पक्षासून आपले घर उबे केले त्या पक्षाक सोडून ते BJPन गेल्या. आनी BJPन गेल्ल्या कारणान BJPन तुमकां खबर आसा ताका स्थानय दिल्ल्या प्रतापसिंग राणेक, आनी चल्याकय तिकीट दिल्ल्या, बायलेकय तिकीट दिल्ल्या. हांव नको येणाऱ्या काळान चेडवाकय दितले काय ते बी हांव नकळो. पूण अशा टायमाचेर काँग्रेसची मतां खंय तरी फुटपाक जायना. काँग्रेसीक जर कोणी दुसरो कॅन्डिडेट पर्याय म्हणून दिलो काँग्रेसीन, जाल्यार काँग्रेसची जी वोट बँक आसता, एक 2-3 हजार वोट बँक आहा, ती 3 हजार वोटींग जर दुसऱ्याक गेली, ती वचपाक जायना म्हणून हे सगळेंच नाटक चल्लेलें आहा. म्हणजे प्रतापसिंग राणेन काँग्रेसची तिकीट घेवची आनी आयत्या टायमार म्हाजी तब्येत व्यवस्थीत नासल्यामुळे मी मागस घेतो अशें कितें तरी डिक्लेअर करतले आनी तो सपोर्ट तिका दिवपाचो एक नाटक चालू आहा, प्लॅनिंग चालू आहा. तुमी म्हणटा की हांगा विकास जावं ना. सो तुमकां जर लोकांनी चान्स दिलो जाल्यार तुमचें फ्युचर कितें आसा हांगासर? तुमी कितें प्लॅन ऑफ एक्शन केला की तुमी लोकांचो हांगासर विकास घडयतले? आयज जर तुमी मुद्दाम आमी घरा डोर टू डोर भोंवतना पळयतात, लोकांची घरा जर विकास पळयत जाल्यार कळटा की म्हाका दिसता हे ताटपत्री लोकांनी घरार घातल्यात. पळयात तुमी तो मुद्दाम शूट करूं शकता की भोंवतना हांगा प्रत्येक घराचेर ताटपत्री घातलेली. म्हणजे लोकांच्या घरार धर नळे ना, स्लॅपाची घरां सोडूनच दियात, लोकांक पातवे ना. जर तो विकास केलो म्हणटा जाल्यार म्हाका दिसता 55 वर्सान कसलो विकास तो हांव नकळो. लोकांक रोड ना, पातवे ना, लोकांच्या घरांनी घर ना, कोणाक हांगा पळयत जाल्यार नळे ना, पत्रे ना. म्हणजे लोकांची हालत अशी करून दवरल्या. जे मायनींग डिपेंडंट आसले ते मायनींगय बंद आहा. जे कंपनी कितक्योश्यो हाडल्या, होंडा इंडस्ट्री इस्टेट आनी पिसुले इंडस्ट्री इस्टेट, ते सगळ्यो आमच्या गोंयकारांक काम करपाची एकूय इंडस्ट्री ना. पण ताका लागून लोकांक जॉब मेळना. आमचो सगळ्यात पयली प्रामुख्यान आमी जेन्ना निवडून येतले तेन्ना आमचो मेन एम आसतलो, मेन उद्देश असो आसतलो की पयल्यात पयली म्हणजे आमी मल्टीनॅशनल कंपनी हांगा हाडटले, जेणे करून प्रत्येक घरान जर समज एक 3 भुरगीं आहात
जाल्यार 3 भुरग्यांतले निदान 2 भुरग्यांक जरी काम लागले जाल्यार एका मल्टीनॅशनल कंपनीन जी कंपनी आसता समज फॉर एग्जाम्पल नेस्ले अश्यो कंपनीन जर 2 भुरग्यांची कामां जाली जाल्यार मिनिमम पेमेंट वेजीस चालू आसता नेस्लेन तो 30,000 स्टार्ट जाता आनी बरो स्कील लेबर आहात जाल्यार ताका 80,000 मेरेन पेमेंट आसता. जर घरान 60,000 रुपया जर पावलो प्रत्येकाच्या जाल्यार म्हाका दिसता तेजें घर बऱ्या वेवस्थीत पद्दतीन चलतलें. आमची सगळ्यान पयली निवडून येना फुडें आमी आमच्यो 8 पंचायती आहा. केरी पंचायत, मोर्ले पंचायत, पर्ये पंचायत, पिसुल्ले पंचायत, ठाणे पंचायत, म्हावशी पंचायत आनी होंडा पंचायत. आमी 8तल्या पयले आमी आमचो एम आसतलो की भितर मिनिमम 3 ते 4 पंचायतीच्या वाठारान आमी मल्टीनॅशनल कंपनी हाडटले जेणे करून प्रत्येक पंचायतींतले एक 2-2 हजार जरी भुरगे कामाक लागले जाल्यार 4 दुनी 8,000 भुरगे पयलीं कामाक लागतले. हो आमचो पयलो मेन उद्देश आसतलो. सेकंड आमचो उद्देश आसतलो ज्या ज्या गांवांनी आजून रोड ना थंय रोड दिवपाचे. तिसरी गोश्ट आसतली आजुनूय हांव पर्ये म्हाजो मतदारसंघ पूण हांव पर्ये न्हय म्हणिना दोनूय मतदारसंघाची सांगता पर्ये आनी वाळपय एकय गांव तुमी मुद्दाम भोवात की आजुनूय टँकर मुक्त ना. प्रत्येक गांवांनी आजून ह्या गांवांत सुद्दां तुमी भोंवतात जाल्यार टँकरीचो पाणी पुरवठो सुरू आसता. म्हणजे जो विकास केलो गेलो म्हणटा तो कसलो विकास. 55 वर्सान आजून कलमेल्ल्यो टँकरी येतात आनी कलमेल्ल्यो टँकरीचें उदक लोकांक पावयलें गेलें वयता आनी ती सुद्दां कोणाची टँकर येता पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर तेजे आसता एजंट. कारण ती टँकर येता तिका पे केल्ले गेले वयता गव्हर्मेंटान ती बी टँकर फूल येना. ज्या जाग्यार 2 टँकर जाय थंय 6 टँकरीचे बील लायले गेले वयता. म्हणजे अशें सगळें चल्लां ही अंधधुंदी. आनी तो म्हणटा आपूण विकास केला. हांव नकळो कसलो विकास केला तो आजून खंयचो एक गांव म्हाका पर्ये मतदारसंघात तुमी भोंवा आनी दाखयात की त्या गांवांत उदक आहा म्हणून. स्वताच्या म्हाज्या गांवांत सुद्दां 5 ते 6 टँकरी येता आनी खास करून आमच्या पर्ये मतदारसंघान अंजुना म्हणून केरी डॅम आहा केरी अंजुना डॅम. त्या अंजुना डॅमाचें उदक तेज्या कुर्णान 24 वरां उदक पावता कॅनलासून बरोबर मरे 24 वरां. पूण लोकांक हांगा पिवपाक 2 वरां उदक मेळना. ही सत्य घटना.